हांव खरें तुका सांगू, हांव ल्हान आसतना न्ही म्हाका कीर्तनकार आवडटाले, नाटकां आवडटालीं, संगीत नाटकां, तातूंत कीर्तनकार आवडटालो. बरोबर. आनी म्हाका खूब कितें कितें जावपाचें आशिल्लें, तातूंत हांव चिंत्तालो की हांव कीर्तनकार जातलो म्हणून. ओके. आनी हांव आतां खूब जाणांक सांगता की हांव खऱ्यांनी कीर्तनकार जाला म्हणून. बरोबर. म्हणजे एज अ ट्रेनर खुसखुशीत काणयो सांगून तांकां आपल्याक एक ल्हानसो डोस दिवपाचो आसा तो आमी तांकां व्यवस्थीत इन्वॉल्व पावोवंक शकता. करप, तांकां तो भजन म्हणपाक लायता, सगळे ताळ्यो मारून गायतात, तें करता हांव. आणि हे करता करता एक खंयचो तरी मेसेज तांच्या पर्यंत पावप खूब गरजेचें. सर, आमी ट्रेनिंग म्हणटा तेन्ना एक हे ल्हान फील्ड ना, म्हणजे तुम्ही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग म्हटलें, हे एक वास्ट आसा आनी प्रत्येकाचे तेजे फरक आसा ट्रेनिंग. हांव हांगा न्ही आनी एक सांगता, ट्रेनिंग म्हळ्यार न्ही हांव करता तेच ट्रेनिंग न्ही. जिम इन्स्ट्रक्टर्स असतात न्ही, नॉबर्ट म्हणून एकटो नॉबर्ट जिम आसा, तो ट्रेनिंगेक वचून वचून तो ट्रेनर जाला. बरोबर. ही इज अ ट्रेनर. बरोबर. फुटबॉलान ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करून फुटबॉलाचे ट्रेनर्स जातात. बरोबर. क्रिकेटीन जावं शकता. बरोबर. पूण स्पेसिफीक एरियान सुद्दां आसता ट्रेनिंग. बरोबर. जशें हांव म्हळें न्ही, म्हजें इज मोर मोटिवेशनल एंड अ लिटल बीट ऑफ स्कील. बरोबर. पूण ओनली स्कील ट्रेनिंग तांचें आसता. ओके. ते जातात तशें. सर, तुम्ही म्हटलें की हे स्कील ट्रेनिंग जालें, पण कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हे तुम्ही म्हटलें तशें अशे वेगवेगळे विभाग आसतले, तर हे सगळे ट्रेनिंगेचे विभाग कशा प्रकारे पळयतात तुम्ही? कॉर्पोरेट लेवलाचेर खरें म्हळ्यार हॉलांतलें ट्रेनिंग तांकां आतां कोणाकूच आवडना. हांव स्वता कॉर्पोरेटाक करता तातूंतले 80 ते 90% ट्रेनिंग हे भायर आसता. ताका आउटबाउंड ट्रेनिंग म्हणटा. म्हळ्यार दर्यादेगेर, रानान, स्पायस फार्मान, दोंगराचेर. बरोबर. तर अशा तरेचे ट्रेनिंग आहा, तातूंत एडव्हेंचर एक्टिविटी वापरता आमी. सिम्युलेशन गेम्स म्हणून आसा. एकूच गेमाचें उदाहरण दिता की आमी ते सगळे जाण जे आसा तांचे 3 टिमी पाडटा आनी 3 अशे हे करता आमी आयलँड्स राजू घालून हाचेरूच लॉन्साचेर, आनी प्रत्येकाक एक हँडिकॅप दिता आमी. एका टिमीक आमी दोळे बांदून दवरता, दुसऱ्या टिमीचें तोंड बांदून दवरता आनी तिसऱ्यांचे पांय बांदून दवरता. आनी तांकां सांगता की 15 मिनटां नाजाल्यार 20 मिनटां भितर 2 आयलँड्स बुडटलीं. पूण त्या लोकांनी सेफ आयलँडीर येवपाक जाय, पूण उदकांतल्यान ते चलूंक शकना. उदकाचेर जो पांय दवरता म्हळ्यार उरिल्ल्या लॉनाचेर दवरता तो मेलो म्हणून धरतले आमी. पूण तांकां आमी थोडे तुमकां कितें तरी हे करतले म्हणून सप्लाय दितले, आमी फळ्यो बिळ्यो दिता. आनी ते करता तेन्ना इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, अशा तरेची एक्टिविटी. आनी थंय न्ही तांकांच कळटा की थोडे जाण न्ही एकामेकाक सांबाळून करपाक जाय ती. बरोबर. की थोड्यांक दिसना, थोड्यांक उलोवंक येना, थोड्यांक चलपाक येना. बरोबर. आनी त्या एक्टिविटींतल्यान हाका न्ही एक्सपिरियन्शियल लर्निंग म्हणटा. करून शिकप, त्या एक्सपिरियन्सांतल्यान वचून शिकप. आणि ते कायम लास्टिंग, म्हणजे चड टेप उरता. जे आमी आयकता ते आमी कदाचित विसरत, पण प्रत्यक्ष जेन्ना करता. हे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जालें. त्या भायर न्ही इन्स्ट्रक्शनल ट्रेनिंग आसूं शकता, स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आसूं शकता. कशा प्रकारचे? पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग म्हणून खुबशे ट्रेनर करतात. हांवूय करता. हांव कॉलेजींत खातीर करता स्टुडंट्सांक. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ट्रेनिंगाक हॉला भितर जावं शकता, हॉला भितर एक्टिविटीज आसूं शकता. ओके. आनी ऑडियो विज्युअल्सूय वापरपाक जाता. मागीर मेंटरींग म्हणून एक आसता, ते 1 to 1 एकाच मनशाक. ओके. तो कावन्सिलिंगा सारको प्रकार तो ना, इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग. आतां पब्लीक स्पिकींग हांव ट्रेनिंग करता, पूण एखादो मनीस आसूं शकता तो खंयच्या तरी वयल्या पोस्टाचेर आसूं शकता. ओके. आतांच्या प्रेझेंट असेंब्ली हांव नांव घेना, पूण एका MLAक हांवें ट्रेन केला उलोवपाक खूब पयलीं. MLA ताचे भितर गूण आसलेच. बरोबर. पूण तशेंच कोण तरी आसता न्ही. आतां समजा आतां MLA आसा, तो काय म्हज्या वर्कशॉपाक येवपाक ना. बरोबर. कोण तरी सरपंच आसा, कोण तरी खंयच्या तरी कंपनीचो डिरेक्टर आसा, HR मॅनेजर आसा, ते मातशे लजतले. ओके. नाल्यार एखादो असो मनीस आसूं शकता ताका सगळ्यां वजीर येवपाक नाका, पूण ताका शिकपाक जाय. आणि केन्ना केन्ना अशें जावं शकता की एखाद्या वेळा ताका ती जबाबदारी पडल्या जी ताका पयली जबाबदारी पडूंक नासली, आनी त्या जबाबदारीचेर ताका ती अमूक स्कील जाय पडटा आसत. आनी केन्ना हांव अशेंय सांगता न्ही की म्हजे कडेन अशे लोक आयल्यात न्ही जे सारके उलोवपाक बरे आसात. बरोबर. पूण थोडेच फायन ट्युनिंगा खातीर येतात ते. बरोबर. बरोबर. आणि त्या तरेची इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग दिता. सर, ह्या मेंटरिंग म्हणटात, इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग. नाजाल्यार प्रेझेंटेशन स्किल्स करपाक. आतां फाल्यां कोण तरी थोडे खुबशे भुरगे म्हजे कडेन
ट्रेनर जावंक सोदतात न्ही ते येतात, म्हजे कडल्यान शिकतात आनी थोडे जाण म्हज्या वांगडा थोडे वेळ कामूय करतात इंटर्न कशें. ओके ओके. हांव घेता तशें की म्हाकाय गरज आसता, म्हज्या टिमीन बरोबर लोकांची गरज आसता. बरोबर. सर हे ट्रेनिंग हे जे फील्ड आसा किंवा हे जे करियर आसा न्ही, बाकीचे खंयचे समजा तुमी विशय घेतले किंवा इंजिनियरींग घेतलें, खंयचो एक बँकर आसता तो कितें करता, ताका एक नोकरी आसा, ताका एक फिक्स जॉब आसा किंवा हें केल्या उपरांत हें मेळटलें अशें एक प्रकारची ठरावीक चौकट आसा. जेन्ना तुमी ट्रेनर जाता तेन्ना कशें तरी तुमी एक ही चौकट ना ना तेन्ना हें करता आसतना म्हणजे ह्या फिल्डार येता आसतना आमी अशें म्हणू, हांव अशें म्हणना, पण एक शब्द आसा की बेभरवशाचें, म्हणजे ते चलतूच किंवा त्या बऱ्या आपल्याक जाता तशेंच चलत अशी शाश्वती ना. त्या खातीर ह्या क्षेत्रांत आयल्या उपरांत तुमचे कडेन कितें एटिट्यूड आसचो पडटलो? एक म्हळ्यार पर्सनल एटिट्यूड न्ही, तो आपूण कोण तरी देड शाणो हें समजप न्ही केन्ना. हें खूब म्हत्वाचें. मुखार बसल्या त्या मनशांक कदाचित आमी ज्या विशयाचेर त्या वेळार ट्रेनिंग घेता तांचें गिन्यान त्या विशयाचेर कमी आसूं शकता. सगळ्या दुसऱ्या गजालींचेर ते आमच्याहून चड जाणविकाय आशिल्ली आसूं शकता. बरोबर बरोबर. ती सगळ्यात पयली म्हणजे ह्युमिलिटी जाय, लर्नराची ह्युमिलिटी एक्चुअली ती, की हांव ट्रेनिंग प्रोग्राम टिचर्स ट्रेनिंग हांव करता न्ही, तातूंतल्यान हांव शिकता. आतां इतलीं वर्सां म्हजो टिचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेव्हलप जाला टिचर्सां खातीर, स्टुडंट प्रोग्राम्स स्टुडंट्सां खातीर डेव्हलप जाला. ते करूं नासले जाल्यार म्हजो इतलो बरो जावपाचो नासलो. बरोबर. ही सगळ्यात पयली गजाल. दुसरें म्हळ्यार जनरल ट्रेनर आसप चुकीचें. स्पेशलायझेशन आसपाक जाय. हांव समजूं शकता की 2-3 तरेचे स्पेशल. हांवें पयलींच थारायलें की म्हजें मेन फोकस आसतलो आउटबाउंड ट्रेनिंग. आनी कॉर्पोरेटान म्हाका खूब जाण येवन सांगता हॉल बेस्ड हांव ना म्हणटा. आतां हॉल बेस्ड हांव तुका स्पश्ट सांगता, हॉल बेस्डाक न्ही चडशे ते लोवर एंड एम्प्लॉईज वर्करांक करूंक सोदता हॉलान. हांव म्हणटा भायर करया. कित्याक सांगता, तांचेर जो इम्पॅक्ट भायर जाता तातूंतल्यान तांकां चड खोशी मेळटा, तांचे भितरले इंटरपर्सनल इश्यूज सॉर्ट आउट जाता, तांकां तांचे कंपनी बद्दलूय बरें दिसता. हॉलान हांव तांकां सांगून अर्दे न्हिदतले. बरोबर. ते न्हिदतले म्हणून म्हाका जोक्स सांगचे पडटले, म्हाका अशे तरेची कितें तरी कॉमेडी हाडची पडटली, विशया कडल्यान ते भरकटत. हय, म्हणजे ते एन्जॉय करतले, पूण तांच्या भितर ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें हाची गॅरंटी ना. सो तुमचे कडेन स्पेशलायझेशन आसप हें एक गरजेचें. म्हणून आतां तुवें बँकेचें उदाहरण दिलें. हांव म्हजे थोडे वळखीचे अशे ट्रेनर आसा हू आर फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग बँक्स. बरोबर. RBIची न्यू रुल्स, नवीन सिस्टम, स्पेशलायझेशन. दे आर ऑल्सो ट्रेनर्स. म्हणजे बँकेन सुद्धा ट्रेनर एम्प्लॉय जाता. हय, बँकेन जाता. वेगवेगळे आतां थोडे कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसीस ते ट्रायबल भुरग्यां खातीर हे करता, ट्रेनिंग करता. गोंयान सुरू करपाक खातीर ते म्हजे कडेन आयिल्ले तेन्ना उलयताले ते, पूण खूब कडेन करतात ते, गोंयान अजून तांचे सुरू जावना. दे एम्प्लॉय ट्रेनर्स. तांची ट्रेनिंग हे आसता. ओके. ONGC हांगा आसा बेतला, तांची ट्रेनिंग सेंटर आसा, तांचे ट्रेनर्स आसता. ओके. म्हणजे हे क्षेत्र आमकां दिसता तितले इतले मर्यादीत ना. तुमी इतली वर्सां गोंयान ट्रेनिंग दिता तेन्ना एकंदर नवे जे कोण ह्या ट्रेनिंग फिल्डान येवपाक सोदता तांच्या खातीर स्कोप कसो प्रकारचो तुमी पळयता? स्कोप खूब आसा. ओके. सगळ्या स्कुलांनी कॉलेजींनी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, पब्लीक स्पिकींग, कॉन्फिडन्स बिल्डींग, करियर गायडन्स हांचे ट्रेनिंग जायत. ओके. आवय बापायक पेरंटिंगाचे ट्रेनिंग जाय, टिचर्सांक टिचिंगाचे ट्रेनिंग जाय. ओके. उरिल्ल्या सगळ्या टिम्सांक टीम वर्किंगाचे ट्रेनिंग जाय. अशें खूब ट्रेनिंगाचे म्हळ्यार जशें हांवें म्हळें सगळ्या स्कूल कॉलेजींक जाय. बरोबर. सगळ्या इंडस्ट्रींक जाय, सगळ्या बिझनेसीसांक जाय. खूब म्हत्वाच्यो गजाली आसता. सादें आमी पळयतात खंयच्या तरी एका दुकानान सगळे जाण बरे हांसता, सगळे जाण बऱ्या तरेन कोण गिरायक येता ताका मेळटात आनी थोडे हातून वाजेल्ले आसता. बरोबर. म्हणजे तांच्या दुकानान करायची माल बरो आसत पण तांचो अप्रोच चुकीचो. तांच्या खातीर ट्रेनिंग केल्यार फरक पडूं शकता. बरोबर. कळ्ळें न्ही. पूण ट्रेनिंगाची गरज सगळी कडेन आसा. म्हणजे हे जशें आमचे मार्केटिंगाचे हे तंत्र विकसीत जातलें तितले इतले प्रत्येकाक अशें दिसतलें की आपल्या कडेन कितें तरी वेगळें आसपाक जाय किंवा आसलेलें ताका पयलू येवपाक जाय. हो क्षेत्र जे आहा तें वाडत वतलें. मागीर प्रेजेंटेशन स्किल्स ही एक एरिया जाता. जे कोण प्रेजेंटेशन करतात तांच्या खातीर प्रेजेंटेशन स्किल ट्रेनिंग करपाक जाता. ओके. एटिट्यूडनल ट्रेनिंग सोडल्यार पब्लीक स्पिकींग हांवें ऑलरेडी सांगलां.
पूण स्कोप खूब आसा स्ट्रेस मॅनेजमेंटाचेर. पूण हांव तेच म्हणटा स्ट्रेस मॅनेजमेंटाचेर न्ही अभ्यास खूब जाय सायकोलॉजीचो. बरोबर. पूण एखादो जाणें सायकोलॉजी केला नाल्यार कोण दोतोर आसात तांकां मातशी एडवांटेज चड आसतली. बरोबर. पूण हांव जे सायकोलॉजी शिकला आय एम नॉट क्वॉलिफायड इन सायकोलॉजी. हांव थिएटरांतल्यान शिकला. बरोबर. थिएटरान आमी जेन्ना स्क्रिप्ट वाचप ती स्क्रिप्टा भितरले प्रत्येक कॅरेक्टराची सायकोलॉजी कळपा खातीर आमी सायकोलॉजीची बुकां वाचताले. बरोबर. हे डिस्कस करताले. आनी कोणा वांगडा डिस्कस करताले आमी सायकोलॉजीच्या प्रोफेसरा वांगडा. म्हळ्यार आमी इनफॉर्मली शिकले. बरोबर. फॉर्मल जरी सर्टिफिकेशन ना बरोबर. इनफॉर्मली खूब त्रास घेतला आमी ताचे. बरोबर. आनी हे इम्पॉर्टंट ओके. की हे शिकप इम्पॉर्टंट. म्हाका आतां उलोवंक बरें येता म्हजे 2-3 प्रोग्राम जाले म्हणून हांव ट्रेनर जाल्यार तो ट्रेनर आनी 2-3 वर्सान सोंपतलो. पूण लॉंग टर्म कोण जर जाय स्वताक रिफील करत रावप बदलत्या काळानुसार आणि आपले आकलन आणि आपला अभ्यास वाडयत वचप. कारण तुम्ही दुसऱ्याक ट्रेन करतात तर तुमच्याकडे तितली ताकद आणि तितली क्षमता आसपाक जाय. म्हळ्यार इवन ट्रेनरान समज तो थिएटर फिल्डांतलो ना सायकोलॉजी फिल्डांतलो ना ताणें सायकोलॉजी अभ्यास करपाक जाय. थिएटर फिल्डांतलो ना जाल्यार ताणें थिएटर शिकपाक जाय. ओके. थिएटर वर्कशॉप अटेंड करपाक जाय. कित्याक आमी ट्रेनिंगान रोल प्ले वापरतात. ओके. ते जर वापरतले तर स्वता प्लस आमी उलयतात जाल्यार हांव सद्दां सांगता की सगळ्यात बरो ऑडिओ विज्युअल कोण जाल्यार आमी स्वता. ओके. आमचो ऑडिओ आनी आमचे विज्युअल आमचे एक्सप्रेशन ही बऱ्यांतली बरी आसपाक जाय. आनी त्या खातीर जर ट्रेनिंग घेवपाचें आसत घेवप. ओके. म्हणजे हे जे बाकीचे आसतले तुमचे लॅपटॉप आणि हे तुमकां पूरक आसतले. हे लॅपटॉप क्रॅश जाता प्रोजेक्टर बंद जाता कितेंय जावं शकता. ओके. हे चलता. ओके. शेवटाक आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा. शेवटाक तुमी जे ह्या फिल्डान येवपाक सोदता तांकां कितें संदेश दिवंक सोदता? हेतू बरो आसपाक जाय. कोणी जर दोतोर जाता तो दोतोर कोणाची तरी भलायकी बरी करपाक खातीर जाता. कोण मॅकॅनीक जाता जाल्यार ती मशीन रिपेअर करपा खातीर जाता. तर ट्रेनिंगान कोण येता ताणें त्या मनशाक हेल्प करपा खातीर त्या पार्टिसिपंट्सांक हेल्प करपा त्या लर्नर्सांक हेल्प करपा खातीर ट्रेनिंग करता हो हेतू आसपाक जाय. पयशे करपा खातीर न्ही कोणेच खंयचोच व्यवसाय करचो न्ही ट्रेनिंगूय करचें न्ही. एक खंत आसा की ट्रेनिंगान खूब जाण फक्त पयशे करपाचेर लक्ष दिवंक पळयता आनी थंय फाटीं उरतात. आनी म्हाका दिसता कौशल्य जर आपलें वाडयलें तर पयशाचो वेगळो विचार करपाची गरज ना. पयसो आपोआप ते कौशल्य फाटल्यान येतलो. ना आनी कितें आसा न्ही कॉर्पोरेटाक आमची जी अपेक्षा आसता हांव तर म्हणटा की हांव 2 उदाहरणां दिता. हांव गांवच्या स्कुलांनी जे ट्रेनिंग करता आनी स्पिकींग एंड हियरींग इम्पेर्ड हे फ्री करता. पूण ताच्या खातीर हांव बरो ट्रेनर जाला. ओके. ओके. म्हणजे त्यामुळे पयशा खातीर अडून रावचें न्हय. संदी मेळटा तशी आपल्याक स्वताक सुदारपाची चान्सीस घेत रावप. सर तुमी हांगा आयले आनी विस्तारान ह्या क्षेत्रा विशीं म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. देव बरें करूं. हे आशिल्ले प्रवीण सबनीस. करियर इन ट्रेनिंग ह्या विशीं त्यांनी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळ्या विशयाचेर जाणून घेवपाचें आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.